नमस्कार. तुमकां हांवें नमस्कार म्हटलें काय ना रोखडेंच तुमी म्हणटात हो आयलो हाचें सदांचेंच. पूण जायत्या जाणांक ही कार्यावळ बरी मानवता बरें दिसता. पूण थोड्यांक अरे हाचें आनी कितें आसतलें सदांच तेंच. पूण जाणा जायात म्हज्या बरोबर दर एका कार्यावळींतल्यान वेगवेगळे कलाकार आसतात. तेच तेच आज पासून रिपीट जावंक नात. हांव जाणा तुमी मानून घेतले. आनी आयज हांव तुमच्या मुखार अशें एक तियात्र हाडटां जाणें तियात्र पालकाचो जायतो मोग केला. तेच बरोबर आमचे मायभाशेचो कोंकणीचो तेणें एक वेगळे पद्दतीन मोग केला. आमची जी संस्कृताय आसा हांव जायते फावटी म्हणटा आमचें दायज आमी संस्कृताय टिकोवन दवरपाची गरज आसा. पूण हें आयज तुमकां ह्या खिणा भितर उगडापें जातलें. आनीक अशें एक महान आर्टिस्ट म्हणल्यार एक म्हालगडें अनिता पेरेरा मोच्या मुखार आसा. अनिता बाय आयच्या ह्या माणकामती ह्या कार्यावळींत तुका माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. तियात्र पालकाचेर तुवें जायतो वावर केला हाचेर आमी नदर मारच्या आदीं आमच्या सैमीक नदरेंतल्यान आमी आमची जी परंपरेंतल्यान जी काजारां जातात जावं जायत्यो अश्यो कार्यावळी जातात हातूंत जायतो तुजो सहकार आसता आनीक तूं भागेलपण घेता. हाचें फाटलें कारण कितें? आदीं काजार जावचे आदीं व्हंकलांक रातचो रोस म्हणून लायताय. रोस म्हणून लायताय म्हणटकूच आदीं जायतीं जाण येस म्हणटालीं. आतां सगलीं आदलो लोक मरोन गेलो आनी आतां नेवीं भुरगीं आसाय. पूण नेवीं भुरगीं कोणूच येस नाका. हांव कितें कोत्तालें हांव कोणाचेय बाराबर काजारांक गेल्लें जाल्यार उदक नावच्या गेलें जाल्यार हांव तेंचे वेर्स घोटमुतीक दवरतालें. आनी तें हांव सगलें बाय हाड कोत्तालें आनी दुसरे कडेन काजराक वचोन हांव म्हणटालें. म्हाका जायते कडेन उदक नांव व्हरोंक येताय. काणकोण गेलां हांव उदक नावंक, कोलवा गेलां, बेनावली गेलां, कानागिणी गेलां, बेतलां गेलां. जायते कडेन अशें म्हाका वता येस म्हणपाक. आनी म्हज्या भायर कोणूच येस म्हणना. पूण त्या दोग जाणांनी तरी मुळोत ऑपोजीट रावन तेन्ना तें एकदम बरें दिसता. एकलें म्हणटकच एकल्याक चिंतूंक पडटा. आनी दुसऱ्या गांवांनी गेलें म्हणटकच तेंचीं नांवां कितें तीं दुसऱ्याक सांगचीं पडटात. आनी गांवचीं म्हणटकच तीं सगल्यांचीं नांवां हांव जाणा जाता न्हू देखून तीं सगल्या नांवां घेवन म्हणोंक मेळटाय. म्हाका दिसता आमच्या ह्या कार्यावळ पळयणाऱ्यांक असोच एक वेर्सांतल्यान आमी सुरवात करुया आनी ही कार्यावळ फुलोवया. बरें तर. न्हवरो बसला कदलाचेरी, न्हवऱ्या माय पाय रोस घाल्याय न्हवऱ्याचेरी. न्हवरो बसला कदलाचेरी, न्हवऱ्या माय पाय रोस घाल्याय न्हवऱ्याचेरी. न्हवरो बसला कदलाचेरी, न्हवऱ्या भयणी रोस घाल गे न्हवऱ्याचेरी. न्हवरो बसला कदलाचेरी, न्हवऱ्या भयणी रोस घाल गो न्हवऱ्याचेरी. खरेंच अनिताबाई आयज तुजी पिराय कितली? म्हाका पिराय 68. 68. तरी आसतना आमच्या ऑडियन्सान ताचो आवाज आयकला. ताच्या आवाजाक कितली गोडसाण आसा ती तुमी पळयल्या. आनीक आयज आमचे जायते तियात्रीस्ट जायते तरेनी पालकाचेर वावुरता आसतना ह्यो असल्यो कार्यावळी जेन्ना चलतात तेन्ना चडशे ते फुडें सरनात. पूण आमच्या अनिताबाईन ही एक जी कला ही एक आमची संस्कृती आसा ती टिकोवन दवरपाचो प्रयत्न केला. आनीक एक हांव तातलें तुका विचारूंक सोदतालो तें म्हटल्यार जेन्ना एक आदीं हांव जाणा ते भाशेन दांते मांडटाले आनीक दांते मांडून आदीं पीठ म्हणून कोत्तालीं कित्याक ती आदल्या तेंपार दाळे काडटालीं. आतांच्या तेंपार दाळ्यो कोणूच काडिना. आदीं तेंपार भिकऱ्यां जेवण घालतालीं, घरां रांदतालीं. आतां तेंपार घरां कोणूच रांदिना. ऑर्डर. हय म्हणटच त्या जे दांत्याचेर बसोन जे कांतार म्हणटाले त्या कांताराचो तुका उगडास आसतलो? अशें हेच म्हणटाले. हेच भाशेन? हेच भाशेन हेच म्हणटालीं. पूण आनीक एक दुसरो खंयचो वेस? दालयां दालयां गायलां पीठ, ओलयां ओलयां काळां शीत. ओलयां ओलयां काळां शीत, पिठार पिठार बेडसांव घाली, सर्गी सर्गी सांतारीत. पिठार पिठार बेडसांव घाली, सर्गी सर्गी सांतारीत. म्हणटच जेन्ना न्हावयता जेन्ना पिठार करता
हय जायते भाशेन तुका वेगवेगळे नांवां घेवन तुका जाय ते भाशेन म्हणूं येता न्हू ते भाशेन. आदी एक आनीक एक गजाल आयज चडशे आमी काजारांक वेतात तेन्ना ते माणे म्हणटाले, पूण आयज थोडे भोव माणे भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात, पूण जायते आदले माणे आयज आदले म्हणजे कोण आदलो कोणूय आहा तो कॉमेर्स करता काजारांक वयता आसा, पूण आतां तेंपार काजारांक मांदी म्हणून खंय मेळटाय. कारण दर एक मनीस आपापली गाडी घेवन काजाराक वेता. हय कोणूय पोताराच्या बारा कोणूय वचना, सुमराचो गाडी ना तो मनीस पोतारा बारा वयता. पूण तांतले तुका खंयचो तरी मांडो असो उगडास आसल्यार? कावळ्या कित्याक रोटा दारान कोणूय मारीत तुका फारान, कावळ्या कित्याक रोटा दारान कोणूय मारीत तुका फारान, म्हजी पोतीची खबर हाडलाय तो तारान उडोन वच रे बोऱ्यान, म्हज्या पोतीची खबर हाडलाय तो तारान उडोन वच रे बोऱ्यान, कावळो उडोन मुरे गेलो म्हजो जीव दादुसालो, कावळो उडोन मुरे गेलो म्हजो जीव दादुसालो, आयताण आयकोन रावतेली पोतीचो ताळो माथ्याक मारून जेलो, आयताण आयकोन रावतेली पोतीचो ताळो फुलांच मारून जेलो. हांवें तुमकां आदींच सांगलां एक वेगळेच तरेचे कलाकार हें जावन आसा कांताराचें भांडार. जे भाशेन आमी एक लायब्ररी एक बँक तयार करतात आनी तातूंत आमी आमचे दुडू घालतात. लायब्ररींनी आमचे जे बुक्स आसात ते आमी जावं आमच्यो वस्तू आसात त्यो बरे भाशेन सांबाळून दवरतात. असलेंच हें एक भांडार. हाच्या लागीं जायतीं कांतारां आसात. ताचीच न्हय, ताणेंच गायलेली न्हय, पूण दुसऱ्यांचीं कांतारां ताच्या वंटांचेर तीं खेळटात. आमी ताचे थोडे अनुभव तियात्रा विशीं जाणून घेवया. समाजीक मळाचेर सांस्कृतीक मळाचेर जायतो भार घेवन आपल्या भुजांचेर अनिताबाईन पेल्ला आसतनाच ताच्या तियात्रा विशींचे थोडे अनुभव आमी ह्या खिणांत आयकून घेवया. पयले सुवातेर तुमकां अदीक म्हायती ताचे विशीं आसप गरजेची, कारण ताणें जायते एवॉर्ड जायतीं इनामां तें जिखलां. तरी आसतना म्हाका ह्या खिणांत ताचें आख्खेंच नांव ताणें आमच्या ऑडियन्सांक सांगलेलें जाय. म्हजें नांव अनिन्या मारिया योना वेना पेरेरा. आयकलें न्हय केदें व्हडलें नांव. आदल्या तेंपार व्हडलीं नांवां घालतालीं, आतांच्या तेंपार तरी दोनूच नांवां घालतालीं. तेच भाशेन म्हाकाय 3 नांवां आसात, पूण म्हाका एकूच नांवान लोक वळखतात. आनी म्हाका अनिना म्हळ्यार वळखतात चड, अनिता म्हळ्यार वळखताय. तर अनिता बाय, तुज्या तियात्रांक कितें करून सुरवात जाली हाच्या बद्दल तुवें म्हाका दिसता तूं डेली घरांत उलयता तेच भाशेन सांगत जाल्यार अदीक बरें जातलें. हय हांव म्हाका जायते जाण तियात्राक आपोवंक येताले, पूण म्हजो पाय तियात्राक धाडिनासलो म्हणून तियात्र नाचता त्या चेडवांक रेस्पेद ना. कित्याक आदल्या तेंपार कोणूच तियात्र नाचूं नासलीं चेडवां, चेडे चेडवां जातालीं. अशेंच करून तो म्हजो पाय सदांच येवन बेजार करतालो. म्हजो पाय ताका सदांच घरांतलो धांवडाय आमको तो आमच्या दियारांक येयनाका म्हूण. शेकी सालुजिनान तियात्र कालो तारोट्यांचें सूख म्हणून. त्या तियात्राक सालुजीन येवन म्हजो पायक सांगूंक लागलो आनी ताका तियात्राक धाड म्हणून. जॅप्सी फिल्टरान म्हाका म्हज्या पायक भास दिली, तुज्या चेडवाक पूण बरे भाशेन ओंत्तलो आनी बरे भाशेन हाडटलो म्हणून. आनी सदांच तो म्हाका तियात्रासून घराय हाडून पावयतालो. गेट उगती करीसर रावतालो आनी घरान भितर सरलें म्हणटकूच तो आपण वयतालो. त्या उपरांत तो पयलोच तियात्र तूं न्हेसलें हय. तेन्ना तुज्या बरोबरच्या कलाकारांनी तुका कसो कितें सांगात दिलो? सालुजना बराऱ्या कांय देयात म्हणलें. हांव चड कांतर करतालें आनी धाकली पावटी करतालें. आमचो शेजारचो चेडो पळोवंक कितलो बरो, आतां म्हाका लायनाका आंटी राव गे तूं परो. तुजो कितलो मोग कोत्ता म्हज्या गोवाचो पासून थोडो लॉजीक दिसोना आसता सगलो वाडो.
कित्याक म्हूण तुवें तोंड केलें सांकाळें रागायलो तुका वळखिलो म्हूण हांवें ही घोवाक लेकी ना आसतना ताज्या हात पांये वसले बायलां पार्सेल करून रोशाक धाडूंक जाये. हा आयकलां न्हय. हांवें आदींच म्हटलेलें की ताणें पयलेच कांतार जें ताणें तियात्रांत पालकाचेर उबें रावन म्हटलां तें कांतार आयज सगोट तुमच्या मुखार ताणें परत एक फावट म्हटलें. म्हाका दिसता ह्या कांताराक कितलीं वर्सां जालीं? 1944 जाल्लें 58 तियात्र कॉमर्स केलें 14 वर्सांचें आसतना. 14 वर्सां आसतना. आनी तेन्नाचें कांतार तुवें आतां गायलां. हय. उपरांत तातूंत कसली भुमिका तूं करतालें त्या पयल्याच तियात्रांत? त्या तियात्रांक हांव सायड शो करतालें जॅप्सिसा बराबर. आनीक त्या काळार जे आर्टिस्ट कलाकार तियात्रांत न्हेसतालो तांचो तुका उगडास आसा? तांची नांवां तुका घडये उगडास आसतलो? थोड्या जाणांचे उगडास आहे. तितूंत आयरीस, लुसेन, लुईस रोड, जॅप्सी फिटलेर, मास्तर वाज अशे जायते जाण नाचताले. आनीक त्या उपरांतचे तुजे तियात्र तांचोय मातसो धांवती एक नदर खंयच्या खंयच्या तूं तियात्रांनी जावं फेळांनी नाचलां अंदाचेर? हांव फेडांनी जबर तितलें नाचोंक ना पूण भोव थोडे फेड तियात्र चड नाचलें तें तियात्र. मागीर हांव जॅप्सिसाचो एक तियात्र हेजो कोणाचो तो आमचो मोरायस आंतून मोरायस तेजो तियात्र नाचलो बाकरो आमगे जाल म्हूण. आनी तो आमचो तियात्र इतलो फीट गेलो आख्ख्या गोंयच्या शारांक जावन पयलेच फावटी हांव बॉम्बे गेलें. बॉम्बे गेल्यार म्हाका त्या भुरग्यांक म्हणूंक लागलें आमच्या गांवचे आनी बाय तूं बॉम्बे तियात्र नाचोंक येयलां भिरांत बा दिसना मुगो तुका. बांगवाडी तियात्रांक स्टेजीर तूं पास जालें तूं समज म्हूण आख्खे बॉम्बेचे स्टेज पास जालें म्हणून. आनी म्हाका पयलीं भिरांत येयली सगल्या लोकांक पळयतकच पूण हांवें इतलें बरें काम केलें आनी इतलें बरें कांतार जालें म्हूण आमच्या गांवच्या एक भुरग्यान म्हाका 500 रुपया इनाम दिलां. आनी त्या काळार ते 500 रुपया म्हणल्यार व्हडले व्हडलें आमकां तियात्रांक 35 रुपीस मेवताले आख्खे रात. आनी कसले त्रास काडटालीं आमी. हांगासान मडगांव वयतालीं मडगांवसून म्हापशा हिंगा बेतीसून म्हापशां आनी तियात्र करून म्हापशां तियात्र करून 15 दर हाडून तुका बेतीं पावयताले. आख्खे रात बेतीं सारूंक जाय आसली. 2 फेरी कुट्टाळेसून आक्षी आनी आक्षीसून आनी आख्खे रात आमी बेतीं रावतालीं. सकाळीं उठून घरा पावतालीं. सकाळीं उठून घरा पावता म्हळ्यार 10 10:30 जातालीं. 2 अडेज म्हटल्यार परत. हय. आनी रातचो तियात्र म्हळ्यार हिंगा 2 भायर सरूंक पडटालें. 2 ते 3 मडगांव एक जातालें आनी सगळीं मागीर वचोन पणजे एक जातालीं मागीर बेतीं एक जातालीं. बरें अनिताबाई आतां तुवें जायतीं कांतारां म्हटल्याच आसतनाच आंतोन मोरायसाच्या त्या तियात्रांतलो खंयचो एक कांत जावं बरें घोस्तान. आमगे पुर्वज मेले रोवन तीं भाटां शेतां कश्ट करून ते बोताले पोटां. आमगे जमिनी सगली ओयली दाखोवन रोतां आमची परत आटोली आतां. ते बाबडे नेणार आसले सगले वाटांनी फसले गरीब मुंडकार तांकां केले. तांगे दौलती सगली तोड्यान केली आपली कश्टां दुडू पासून वेले. मुंडाक दिवन बाटां फुकटूंक लायलीं शेतां सारके तांचे गुलाम जाले. आमची परत आटोली आतां. पयल्या न्हय ह्या कांतारांची उतरां पासून कितलीं स्वादीक आनीक कितलो थकोस घेवन ताणें हें कांतार बरें रुचीन आनीक आपुरबायेन गायलां.